चौथी निमतान वाळपय पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात गणपती आणि वेद व्यासाचो आकर्षक देखावो केला. पळयात. फोंडेच्या आर्ल केरी वाठारांत विघ्नेश नायक आणि फामिलीन गणपतीकडे आकर्षक देखावो केला. पळयात ताची कांय खिणचित्रां. मराठवाडा मांद्रेच्या जगन्नाथ पार्सेकर हांच्या घरा हेमाडपंथी भग्नशिळा मंदिर देखावो तयार केला. पळयात. आम्ही एव्हरी इयर डेकोरेशन करता. आता गेली 15-16 वर्सां आम्ही डेकोरेशन करता, चालू आसा. सो एव्हरी इयर आम्ही वेगवेगळे कल्पना, म्हणजे पयलीच ही चवथ जाल्या उपरांतूच फुडल्या चवथीक कितें करप हेची एक तकलेन साधारण वेगवेगळी आमची फॅमिली आयडिया हाडटा. मागीर तेतूंतलीच एक आयडिया फायनल करून मागीर तेजेर आमी वर्कआउट सुरू करता. तरी कितले दीस लागता तुमकां हे करपाक डेकोरेशन? एक्चुअली आमचे तशें नागपंचम जाल्या उपरांत काम सुरू जाता, म्हणजे मटेरियल गोळा करप किंवा तेका आनीक कसले मटेरियल लागतले किंवा आनीक कसली तयारी तेका जाय, फ्रेमवर्क जाय, तो आमी पयलीं तयार करता. वाळपय पोलीस स्टेशनाचो आकर्षक देखावो पळयात. दिवचलच्या सार्वजनिक गणपती कडेन अंदू इको फ्रेंडली सजावट केल्या. कोणे आणि चुट्टापासून केल्ली सजावट गणेश भक्तांक आकर्षित करता. वेगळ्या तरेन आमी हांगासर ही संकल्पना दवरून हांगासर ही सजावट केल्या. आणि ती करता आसतना माडाची चुट्टां जी आसा, आमच्या गोंयांत भितर भरपूर माड आसा. प्रत्येक कडेन जर आमी गेले जाल्यार आमकां प्रत्येक माड दिसता. पूण चुट्टां जी आसा ती आमी ती वेस्ट करता, वेस्टेज उडयता, पिड्ड्यार जावन वता रस्त्याचेर. ताका लागून हांगासर आमी एक दवरलेलें तें इको फ्रेंडली सजावट करपा खातीर एक वर्कशॉप दवरलेलें स्कुलान भितर भुरग्यांक. आनी तातूंतल्यान जाल्ले कांय आयटम्स आमी ह्या डेकोरेशनाक आयज भितरली हांगासर सार्वजनीक गणपतीक लायिल्ले आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.